नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक नमस्कार करता. उत्तर कन्नडा परमळो हो आमगेल कार्यक्रमाचे आज सोयरे म्हणून हांगा उपस्थित आसाची नागराज मंजुनाथ शेठ कुमठा हॉटेल उत्सव. नमस्कार. नमस्कार. तर आता हांगेल एक परिचय हांव एक सांजो तुमकां करून दिता आणि त्यात नंतर आमी तांगेले उलोवच्या सुरू करें. तांणी उत्सव हॉटेलाचे मालक तांगेल उत्सव हॉटेलांतू जेवण म्हळ्यार आनंद जिभेक आणि समाधान मनाक अशी ख्याती आसा. रुची मासली जेवण ते सुद्धा माफक दराक म्हळ्यार रिजनेबल रेटांतू म्हणून प्रसिद्ध आसा. कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा आणि अशी लागीं राज्यांतले विदेशांतले जन येवन जेवन वताचे. आमगेल करावळी प्रदेशांतू मासली जेवणा हॉटेलाचे कांय कमी ना जाल्यार हांगेल उत्सवांतू जेवण घरचे मासली जेवण जेविल्यावर जाता अशी जेविल्ल लोकांले अनुभव मन तृप्त जाता म्हणून अशी अभिप्राय. हे हॉटेल तांणी सकर्तृत्वान स्वकष्टान केलेलं आसा. तांणी तांगेल प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण कुमठान पूर्ण केले. ग्रॅज्युएशना नंतर 1 वर्ष गोवांतू काम करून वापस तांणी कुमठाक आयले. आजी कुमठांतले प्रसिद्ध हॉटेल उत्सव हाचे तांणी मालक आणि चालक. आणि इतले तांगे बद्दल सुमार इतलें आसा हे आमी तांगे लागी उलयत गुंतकून घेवया. तर अनेक पण तुमकां स्वागत हे कार्यक्रमाक. तर आता तुम्ही उत्सव हॉटेल केन्ना सुरू केलें? एक 18-19 वर्ष उरतले आणि ते कशी सुरू करचे कारण कसले ताच्या मागशीची काणी कसली हे बेगीन आमकां सांग. नमस्कार सर्वांका. हां, एक्चुअली म्हगेले BA ग्रॅज्युएट जायना फुडें हांव हांगा गेलो जॉबाक गेलो. 1 वर्ष पळोवया म्हणून जॉब मेळ्ळें म्हाका ऑफर आयल्या पयलींची. हांव जॉब केलें 1 वर्ष. जॉब केलें बट तांतू म्हाका तितलें हें आयिल्लें ना. सीधा म्हगेले कसले कर काय म्हणून मनान दिसलें आनी सीधा परत कुमटा आयलो. कुमटा येवन म्हळ्यार बापाले हॉटेल आशिल्लें. बापाल हॉटेलांत हांव पयलीं दवरून 8th स्टँडर्ड बापाल हॉटेलांत बापा बरोबर वता आशिल्लो. बापा हेल्प करता आशिल्लो. सो म्हाका ताजी पुरा एक आयडिया आशिल्ली म्हणून हांव कसो आयडिया केली की म्हळ्यार हांवें कोल्ड ड्रिंक्स आयस्क्रीम दुकान दवरया म्हणून बापा लागीं विचारना फुडें आमगेलें स्वंत बिल्डींग आशिल्लें. बापा म्हणालो कर रे म्हणून बापान 21,000 रुपये बंड दिले म्हाका फस्ट. बापाले त्याची मेन ते 21,000 दिलेले. त्यानंतर हांव स्टेट बँक ऑफ इंडियान थोडं लोन घेवन उत्सव आयस्क्रीम पार्लर म्हणून घेवन आयस्क्रीम शॉप हे केलें 1990 केलें. ताजे बरोबर विंगड एक जायना न्हय म्हणून ताजे स्नॅक्स स्टार्ट केले. जाल्यार समोसा अशी कटलेट तेन्ना परत नाशिल्ले ते कुमठांत. आनी स्पेशली मिसळ स्टार्ट केली. मिसळ म्हळ्यार फेमस मागीर बापाल हॉटेलांत मिसळ म्हळ्यार फेमस. बट हांव बी केलें बट बापाल म्हणून टेस्ट म्हगेले हाडचे जायनाशिल्ले. सो ते मिसळ बिसळ स्टार्ट केले बट कस्टमर स्टार्ट जाले. कडेन कॅटरिंग सुरू केलें. 92 हांवें कॅटरिंग केलें. 92 तेन्ना गृहप्रवेशाची 1,000 लोकांक कॅटरिंग केलें हांवें. ताका कसं तेन्ना पुरो हे पनीर हे कसलें ना. म्हळ्यार कुर्मा पुरी असले आयटम. तेन्ना पर प्लेट कितले 18 रुपीज 8 रुपये. बापरे. त्या टायमार कोणा केलें ना कॅटरिंगाक 2 शून्य घालपाच्यात उरच्या पुरो. त्यानंतर नेक्स्ट इयर आनी परत गृहप्रवेशाचे लग्नाचे केले हांवें. तेन्ना पुरो अशें सान करून कडेर तेन्ना कसं जालें म्हळ्यार कुमटा 94 प्राउन्स कल्टिवेशन म्हणून ते सिगडी कृषी ते स्टार्ट जाले कुमठांत. म्हळ्यार सिगडी सुंगटाचे हे घालून प्राउन्स बिल्ल घालून ते होड करून एक्सपोर्ट करचे हे स्टार्ट जाले. तेन्ना मस्त लोक आयले कुमठांत. भायल गांवचे मस्त लोक आयलो ते करचे खातीर. तेन्ना कामत हॉटेल सोडल्यार दुसरें जेवणा हॉटेल खंयचें ना आशिल्लें. तेन्ना पुरो लोक जेवणा हॉटेला बिटला वचचे कमी आशिल्ले. कडेन हांव तांगेले फोर्सा खातीर हांवें तांकां जावका म्हणून हांव तें जेवण स्टार्ट केलें. 94 वेज जेवण स्टार्ट केलें. वेज जेवण तांकां बरें लागलें रुची लागलें मस्त. स्टार्टींग ओपनिंगा दिवस म्हाका 40 जेवण गेली. 40 आशिल्ले अप टू 200 जेवण पर्यंत हांव सेल केलें. त्या टायमार जालें मस्त लोक आयलो कशें. तशी चलते गेले 98 म्हाका लग्न जालें. लग्न जाले भितर कडेन म्हाका अशें दिसलें वेज हॉटेल अशें आमगेलें आसा. म्हाका बरेंच एक मासली जेवण घरगुती टायप मासली जेवण करता म्हणून मस्त मनांत आशिल्लें. पयलीं दोन आशिल्ले बट तेन्ना एक वाटेन भंय आशिल्लो. वेज जेवणाक लोक येनाचे. मासली जेवणाक म्हळ्यार तेन्ना मासली हॉटेल म्हळ्यार वचचे लोक कमी आशिल्ले. चिकन मटण ते दूर आशिल्ले चड तेन्ना. जाल्यार हांवें मस्त मन करून ते म्हाका मस्त मनांत आशिल्लें. बायलेल सपोर्ट मस्त मेळ्ळो म्हाका.
बायलीन म्हाका मस्त सपोर्ट केलो करे आमी मासली जेवण करे बरें चलता म्हळाली म्हूण घेवन हांवें 2005 तो माळ्यारी मासली जेवण स्टार्ट केलें ते स्टार्टिंगाक क्लिक जालें म्हगेलें स्टार्टिंगाक क्लिक जालें म्हळ्यार तेन्ना गव्हर्मेंटान एक स्कीम काडिल्लें टिचर्स लोकांक ट्रेनिंग दिवची स्कीम टिचर्स ट्रेनिंग म्हूण घेवन एवरी मंथ तांणी एक ग्रुप करून घेवन टिचर्सांक ट्रेनिंग दिता आशिल्लें सो त्या टिचर्सांक जेवण जावप आशिल्लें सो त्या टिचर्स घेवन मागीर जेवणाचे आजी 100 लोक येताची 150 लोक येताचे आमी जेवणाक म्हूण घेवन तांकां हांवें जेवण दिवचें केलें स्टार्टींग धरून म्हाका बेगीन एडवर्टायजमेंट मेळ्ळें म्हाका एका पब्लिसिटी मेळ्ळी तांकां मासली जेवण न्हय तांकां मासली जेवणच तांकां वेज जेवणान तो बेगीन डिमांड कमी जालो मासली जेवण म्हळ्यार केलें न्ही हांवें मासली जेवणान तुजी तांकां ते जावका म्हूण बशिल्ले तांणी तांकां परत ते कंटिन्युअस ते म्हाका कस्टमर रेडी जाले म्हळ्यार ट्रेनिंग कशी उरता तशी म्हाका कस्टमर्स जाले म्हण ते म्हाका एक आयडिया मेळ्ळी म्हळ्यार कितले दिवसाक कितलें जेवण वता कितले हांव कितले क्वॉन्टिटी मसाल करता कितले म्हाका रायस जावका अशी म्हाका एक अंदाज मेळ्ळो कितले जेवण गेले कितले अशें तो मेळून घेवन कडेन स्लोली इम्प्रूव जात गेले बट हांव प्रसिद्धी जावच्या कारण हांव प्रसिद्धी म्हाका लोकांनी केलें कुमटा गांवच्या लोकांनी केलें कुमटा गांवचे लोक आसा न्ही तांगे सहकार्या शिवाय कसलें जायना तांणी मागीर पब्लिसिटी केली आणि म्हाका दिसता तुमगेल बापाल बी तेची उर्चा देखून तुमगेल आंगान ते थोडे गुण उरतले म्हळ्यार कस्टमर ट्रीट करची कशी बापान मस्त काम केलें बापान आमी ते आमगेले साथ दिना बापान केलें तितलें काम बाप मस्त हें केलें बापान अप टू लास्ट 83 इयर्स आसतना बाप गेलो तांणी परत बापा म्हळ्यार काम करता आशिल्लो एक्टिविटी आशिल्ली त्या बापाली त्या हाज्यान म्हाका ते बापाल हाज्यान म्हाका एक स्फूर्ती मेळ्ळी सो हांव ते सोडिल्लें ना बट कुमटा लोकांक कसं की पाल्या कुमटान गेस्ट येवचे उरताचे लोकांक घरा तांणी आमगे हॉटला येवचे आमी हॉटलासान पार्सल व्हरचे अशें करून आनी कुमटांत कशें की म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल हँडीक्राफ्ट्स दुकान मस्त आसाचे की हँडीक्राफ्ट्स म्हळ्यार आमगेलो महालसा कला केंद्र म्हणून डीडी शेट तांणी राज्य प्रशस्ती व्हडा आर्टिस्ट तांणी इकडे कुमटा हँडीक्राफ्ट्स म्हणून हरीश शेट महालसा हँडीक्राफ्ट्स म्हणून किरण शेट अशें मस्त लोकांक तांगेले वर्कशॉप तांणी देवळाचे मंडप करचे देवार रोत करचे तांगेर मस्त व्हडो बिझनेस तांगेलो सो तांकां ते महाराष्ट्रांतल्यान गोवांतल्यान कस्टमर येता आशिल्ले ते ऑर्डर दिवच्याक हें करच्याक तेन्ना हे जन म्हाका हे सांगता आशिल्ले फोन करून नागराज मागीर कस्टमर येवचे आसाचे तांकां बरें फ्रेश मासले दिवपाक तुवें बरें तांकां धाडता आशिल्ले पण तांणी बी एक सहकार दिलो म्हाका तांगे तशी मस्त माउथ टू माउथ ऍडव्हर्टायजमेंट पळय तशी आतां पांडरंग हॉटेल म्हूण आसा पांडरंग हॉटेलांतल्यान तांगेले वेज हॉटेल तांकां ते कस्टमर विचारताशी त्यांनी कसं करता म्हणजे अमक्या हॉटेलात फोन कसं सांगतात नागराज शेताची म्हणून महालक्ष्मी कम्फर्ट्स म्हणून आसा सन्मान हॉटेल म्हणून आसा त्यांनी पुरा म्हाका सहकार दिताचे म्हळ्यार उद्देश कसं की म्हळ्यार हांव बरें दिता म्हणून तांकां एक विश्वास व्हडा आयल्यार हांव तांकां निराश करना बरें दिता म्हणून तांकां विश्वास सो तांणी उठून तांगे अशी जावंक घेवन हे कुमटा लोकांले हाजे निमती म्हाका तांणी प्रसिद्धी केले तशें हांव ह्या लेवला आयलो आता तुमगेल हॉटेलान खंयचे पदार्थ मेळटा आणि तांचे हद म्हळ्यार प्रिपरेशन तुम्ही करचे वे होय ते म्हळ्यार स्टार्टिंग धरून आमी करते येयले म्हळ्यार आसाचे जन आसाचे बट ते मसाल काडचे जावं ते मसाले घालचे प्रमाण जावं ते पुरा आमीच घालचे आमी कसो घालचे आसता तो आनी तुगेले मासली बिसली हाड घेवन मासलीक ते मॅरिनेट करून दवरचे मासली हाड घेवन सम करता लोक आसाची ते कंप्लीट क्लीन करून घेवन ताका मॅरिनेट करून दवरचे मागीर आमी घेवन आमी आतां मेन म्हळ्यार आमगेले शीत आंबट जालें मागीर ताजे नंतर फ्राय मसाला फ्राय करताचे आमी मसाला फ्राय म्हळ्यार ते ह्या वाटेन साऊथ केरळान तूं पळी मंजी म्हणटा ताका पळी मंजी म्हळ्यार आमचे तिक्षे उरता त्या टायप सुंगटा फ्राय सुंगटा रवा फ्राय आनी स्क्वीड अशे व्हेरायटी ऑफ फिश आसा तातूंत आमी मासली करून घेवन हे करता खंयचे हाका जास्त डिमांड आमगेले प्रॉन्स घी रोस्ट प्रॉन्स रवा तोप आयल भितर फर्स्ट कस्टमरांक जेवण दिवचे पयलीं ते जावका फर्स्ट ते ऑर्डर करता ते जावका तांकां मस्त स्टार्ट प्रॉन्स कोडी म्हणटा ते प्रॉन्स ताजे नंतर बाकी उरता स्क्वीड क्रॅब पुरा उरता असले व्हेरायटी उरता ताची मासली ही एक कायम एकन म्हणून मेळना आणि ती स्टॉक करचे तशी उरना बेगी वायट जावचे ते तुम्ही कशी हाडताची किंवा ताका एक तुमगेल कोणी एजंट आस की कसं जालें मासली आमी कसं करता एकल्या वयरी डिपेंड जावन उरचें जायना कसं जालें आमी ते मासली कुमटांतू घेवचे मासली बायलान हाडचे आमी कुमटांतू ते उरताचे न्ही तांणी सेल्समॅन तांगे लागी एक बायल मनशाक 100 बांगड घेतले आज पण आनी गेल्या वचून 50 घेता कसं जालें की म्हळ्यार फाल्यां तिगे लायक राग येता तिका म्हळ्यार आपल्या म्हळ्यार तिगे लायक खायम घेतल्यार हांवें ती कसं करता म्हाका एक दिवस तिगे लायक उरना हांव दुसऱ्या लायक वचचें पडटा तेन्ना तांणी म्हाका दिनाचे ना म्हणटा रेट चड करता सो आमी कसं करता की म्हळ्यार ती एकल्या लेगीच रिलेशन दवरून घेतले आमी
प्रत्येक जावका पडता मासली का आता आमकां नगली अग्नाशी दिसान येता अग्नाशी रिवर्सान नगल येता पापलेट तदे दिसान हाडयता आमी येता इसवण कुमटांतू मेळटा सुंगट मेळटा मासली प्रत्येक कुमटांतू मेळटा आयची रिक्वायरमेंट कितली उरता आमकां तितले हाडताचे आमी थोडे चड अंडे व्हरता सडन हेर दिवस फाल्यां येना जाल्यार म्हळ्ळें खातीर थोडे स्टॉक दवरता आनी मस्त स्टॉक उरना पयरी म्हगेले धुवेन आयले तेन्ना हांव मासली केली तेन्ना कसो रुची जाल्या आपण करत उरता गे ते अमेरिकेन करत उरता जाल्यार ही रुची ना मागीर ते फ्रेशनेस ते तांगेले मागीर ते फ्रोजन उरता हे आमगेले कुमटेन तो मेळिल्ले हाड न्हू आमी करून दनपार भितर सर्व केला पळय ताची रुची वेगळी प्रिपरेशन जास्त कमी जाल्यार चलता बट मास्टली फ्रेश उरल्यार प्रिपरेशनान बेगीन चड कमी उणी जालें म्हळ्यार प्रॉब्लेम जायना मास्टली समना जाल्या नंतर प्रिपरेशन कसले केलें नो यूज शेवटी उरता मास्टली आता हांव तावळी सांगिल्लें म्हणजे मस्तीतलं मासली दुकान आसाची जाल्यार तुमगेले हांगा खाली लोकाल म्हणणे कसले आज जेवण आयला आमी फाल्यां गळ धरलो किंवा पोट वायट जालें अशी ना त्यामुळे एक ते विश्वासाची रे धुरधुरसान येवन मासली खावन पाल्याक पोट वायट जाल्यार उपेग ना तशी त्या विचारान तुमगे कडेन येता तर तुम्ही खंयचे नाल्ले तेल वापरता की कसं यूज करता एक्चुअली कसं आसा मेगेल फुडांत मेगेल रांदपान तूं लोसणी आल्ले टर्मरीक हळदी पिठो हिंगू मेथी 5 आयटम आमी मॅक्झिमम यूज करता सो ते कसं जाता की म्हळ्यार ताज्यान एक टेस्ट बिंगड जाता एक फ्लेवर येता अँड एंटीबायोटिक ते एक एंटीबायोटिक जावन काम करता मनशाक कसले इंडायजेशन जाले ना म्हणटा स्टमक अपसेट ना म्हणटा थोडशें हर्ट दिला आशिल्लें म्हणून कसले जाता बट हे इतले मेडिसीन आशिल्ले देखून ह्या मेडिसिनान निमती ते एक एंटीबायोटिक जावन काम करता अशें मनशाक कसलेय ताच्यान प्रॉब्लेम येना आनी बरे रायस जाल्यार आमी ते मागीर म्हाका रायस दितालो मिरसांग दितालो दुकानावाले सांगून दवरले म्हाका हाय क्वॉलिटी जाव रायस जाव आतां पयर म्हगेले खुबळे फ्रेंड आयलो रायस मिस्टेक जालें म्हणटा म्हाका तुगेले हे आमटाक हे शीत समना शीत तुगेलें मोठ आसा म्हाका कोणें सांगिल्लें नाशिल्लें तें पळयलें हांवें वय दिसलें म्हाका म्हळ्यार ब्रँड सेमच आमी वापरची ब्रँड एक उरता तो ब्रँड सेम बट तांदळान तो मिस्टेक आयले म्हाका ताण सांगलें उबळीस मनशान आनी तुगेले अशें आसा म्हणून इमिडिएट ते आशिल्ले पिशवी बॅग्स पुरो ताका एक्सचेंज करून दुसरे तांदूळ हाडयले हांवें इमिडिएट तशी तो 8 दिवसान तो मनुष्य आनी परत येयला नागराज आतां परफेक्ट आसा रे हे म्हळ्यार अशी कस्टमरांक कशी फीडबॅक घेवन बी सुदारणा करता आता हे इतले तुम्ही प्रवास सांगलो ते प्रवास जीवनांत सुमार इतले बरे अनुभव बी येता वाईट अनुभव बी येता तुमगेले एक 2 बरे अनुभव वाईट अनुभव आमकां सांगा बरे अनुभव म्हळ्यार काय ना बरे अनुभव म्हळ्यार रे आमी बरे जेवण दिताचे न्हय थोडशे फॉर एक्झाम्पल एक वय जाले बायल मनशां येयली साधारण 80+ ती तिगेले पुता आनी सुने बरोबर आयली ती केन्ना येते उरता ते कशें की हांव नाशे भितर आशिल्लो म्हाका आपोवचें धाडलें तिणें हांव आयलो भायर कसं जालें म्हळ्यार म्हगेल मनांत म्हाका भंय दिसलें तिणें आपयलें म्हळ्यार भितर म्हगेल कसं मिस्टेक जालें कितें आयलो कसो मागीर कसं जालें पुता जेवण मात्र भारी बरें दिलें रे देव बरो कर तुका भारी म्हण म्हाका सानपण याद येयली म्हणाली म्हाका ते कितले खुशी तसं मस्त जालें खुशी मस्त केन्ना सांगता त्याची खुशी आमकां म्हळ्यार लोकांनी एक ब्लेसिंग्स करताचे न्हय ताज्यान आमगेलें चल्लें न्ही बरोबर बरे पयशे फाटी पळय म्हळ्यार पयशे उठलो खाली उरता पयशे म्हण न्ही ते बट एक बिझनेसान तूं आमगेले कमर्शियल एक फ्लेक्सिबिलिटी उरता म्हळ्यार उठ्ठो आमी आमगेलेची जावका म्हणून बसना पूण बिझनेस आतां फाल्यां कस्टमर येता रिक्षा ड्रायव्हर म्हणून ताका आमी हें करचें ना ताका बरें ट्रीट करता आमी कित्याक म्हळ्यार एक रिक्षा ड्रायव्हर बरें ट्रीट केलें तो म्हाका म्हयन्या कमी 10 कस्टमराक धाडून दिता म्हळ्यार ते आमी ते विचार करता आमी ना म्हणटा कोणा फॅमिली येताची फॅमिली येतना ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಆಚೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಿ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಯ್ತು ತಕ್ಷಣ ताका बरें दिवन ताका येता कित्याक नेक्स्ट टायम ताणें कोणा दुसरे पार्टी हाडले तेन्ना आपूण हाड अशें त्या टायप आमी करूं तशें अशी ते आमी त्याची खुशी म्हळ्यार त्याची लोकांनी बरें जेवण मरे बरें जालें रे बरें जेवण दिलें रे म्हळ्यार तुका देव बरो करूं म्हण तशें पळय तिची खुशी आमकां ब्लेसिंग्स पयशे जोडल्याकिंत चड खुश तांतो मेळटा बरोबर आसा आणि हे जालें आता वाईट कसले अनुभव आयला वाईट म्हळ्यार दोन्ही नमून उरता जिवनान कोविडांत बेगीन भंय जालो कोविडांत बेगीन भंय जालो बाबा अशी जालें कशें करचें मुखार आमी म्हणून अशें भंय जालो जाल्यार कोविड आयिल्ली निमती आनी की चड आमकां मुखार कोविड सरना फुडें पयलेच्या की चड आमकां बिझनेस वाडलो देवान आनी बरकत दिली आमकां कोविडा हाच्यान आनी कशें की म्हळ्यार मध्यंत एक पंत आमगेले ते उरतले उठ्ठो लोकां घरा फॅमिली डिस्प्यूट जावन दुकान बंद करची परिस्थिती आयली म्हगेली हॉटेलां बंद करची परिस्थिती आयली म्हळ्यार म्हाका जाग ना म्हळ्यार ताणें डिवायडान तो म्हगेलो जाग गेलो देवा कसं करचें
इतलो उठो हाड पवयले तू म्हाका मुखार हांव कसं करचें म्हणून म्हगेले कुलदेव शांतीर कामाक्षी ती म्हाका केन्ना सोंड दिना तिगेल आराधन करचें आनी म्हगेले बायली हनुमान देवाला बघते त्या हनुमंताक मस्त तिगेले म्हगे बायलेले ती कसं म्हणटा म्हळ्यार आपण हनुमान देवाक सांगून घेतली तशी जाता म्हणटा हांव म्हगेले अशी म्हळ्यार आमकां देवान हाड सोडिल्ला म्हाका दुसरी वाट दाखयली देवान म्हाका थंयच्यान जाग चुकयल ना त्या व्हड विशय म्हळ्यार ताजें कारण कसं की म्हळ्यार हे लोकल ड्रेसिंग्स त्या निम्यान नाजाल्यार हांव इतल्या वेळाक बंद आशिल्लें म्हगेलें हॉटेलां बंद आशिल्लें तशी आशिल्ली परिस्थिती तशी जालेली त्या टायमार मस्त म्हाका सुमार लोकल कोरोना नंतर हॉटेल बंद आसाचे कोरोना नंतर कोरोना बी जालें कोरोना नंतर बी जालें तद नंतर हे सुद्दां वय खंयचे हांगे फॅमिली हे प्रॉब्लेम म्हणल्यार म्हाका प्रॉब्लेम येवन मस्त त्रास जालो मस्त म्हळ्यार मस्त त्रास जालो म्हळ्यार मेंटल टॉर्चर मस्त जालें कसं करचें म्हणून ताजे नंतर देवान अनुग्रहान समाज चल्ले अशें आसा हांव खरें मासली खायना जाल्यार मागीर ते सोयरे आयल्यार हांव हे उत्सवा फोन करचो आनी सांगचें कसं जाय म्हणून त्या प्रकार तुमगेले ते ऑर्डर घेवचे आजी ना ही बरें आयल्या मागीर तूं आमकांय गुतूना तुमगेले कसं आसा म्हणून ते एक सांगची पद्दत उलोवची पद्दत आनी कडेन धाड नेले नंतर ती रुची बी तशी उरता तर त्या पद्दतीन म्हाका दिसता अर्द लोकांक दिसता बरें ट्रीटमेंट जाता हांगा म्हणून येताची तर अनेक अनुभव मी जाव्यान पयर सांगिलो तुमगे हॉटेला गेलता न्ही जेवणाक जेवण जायना पडे बिल्ल येना पडे मागीर पुताले म्हणटा की पळय ते चुकलें अशें दिसता इतले कमी कशी हांव काली गोवांत काल्ले मस्त व्हड बिल्ल आयला म्हणून मागीर तुमगेले ते बी पयशा आशना पण बिझनेस कमी म्हणणे आमगे हांगा रेंज आसना आमगे रेंजाक वयचे फाल्यां हांव ताका चड घेतले रे कुमटाक अरे मागीर इतली मातशी सवरक जाल्यार मागीर तूं इतले रेट कसो लागला की विचारता म्हळ्यार आमी ते रिजनेबल रेट घेवचेची कसं करचें ना ताका तर तुमगेले हॉटेलांत आत्ता वरक कोण कोण अशी नामांकित लोक कोणी येवन गेले तुमकां उडगास आसवाय वय मस्त लोक येताचे वय तुम्ही आता म्हाका येवंक जाल्यार सांगिल्लें आमी आतां विश्व कोंकणी केंद्रा वचचेच म्हण भितर बस्ती मामा येयले म्हणून ते कसो अनुभव अशी म्हाका एक दिवस आमगेलो सह्याद्री केशव मुरलीधर प्रभू मुरल्याणान फोन केलो मुरल्याणा म्हळ्यार मुरल्यान फोन केलो आनी नागराज यशस्वी वामन मामी ते आसा फ्रेश मास्टी जावका आपणें आपोवंक येता तांकां जाय तरणा म्हळ्यार हांवें आनी तांकां हांव हाडून घेवन नगली बिगली हाडून घेवन बरें मस्त कशी तातूंत 2-3 पंत आयले तांणी म्हगेले मागीर रोटला येवंक घेवन म्हाका ब्लेस करून घेवन गेले मस्त खुशी जाली तांकां आयले तशी म्हळ्यार मस्त लोकांक आतां कुमटा मुरल्याणान सांगता पूण तांकां कळना नाजाल्यार कशें कळटा तांकां तांणी येता वता आशिल्लें ताजे नंतर हांवें 2-3 पंत येवंक गेले तांणी मस्त आज तुमी हांगा येवन तांगेले स्टॅच्यू पळोवन ताजे नंतर प्रदीप अण्णा आमगेलो हांगे अशें मेमडी प्रदीप अण्णा दिनेश अण्णा दीपा वयनी तांगेले पुरा मस्त सहकार आसा म्हाका तांगेले आतांची हे न्ही आमगेले रिलेशन एक 30 वर्सां फाटीं धरून म्हाका तांगेले कुमटा तेन्ना येत आशिल्ले तांणी तेन्ना तर तांगेले रिलेशन आज पर्यंत तांणी म्हाका मस्त कोऑपरेट करता तांणी मस्त म्हळ्यार मस्त करताचे आयले तांणी येते आसले तांणी पयलीं वीटी मोहनदास पळय टीव्ही मोहनदास पळय सर तांगेले फॅमिली बी आयिल्ली तांगे बरोबर आयिल्ले ताजे नंतर आनी आयिल्ले म्हणल्यार आमगे मंगळूर MLA वेदव्यास कामत सर तांणी बी आयिल्ले तांणी बी तशीच तांणी येवन जेवण करून तांणी सुमार लोकांक धाडून दिलें म्हाका तांगे लोक कस्टमर म्हणत आशिल्ले कामत सर कळस्कोटीदार नमगे निम्मा ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ म्हणून घेवन म्हणत आशिल्ले मागीर ते तुमगेली रुची जाताची शिवाय कुमटे मासली रुची कितकी कित्याक म्हळ्यार हांव ते म्हगेले धुवेकर गेले तेन्ना तेगेले जाम्याल एक फ्रेंडान म्हाका जेवणा यो म्हळें आनी यो मामी तुका बरें पापलेट करून घालता म्हणालो हांव शाकाहारी हांव खायना म्हण अय्यो कुमटे गांवांत राबून व्यर्थ इतलं बरं मासली मेळचे गांवांत म्हणून मातशी मासली बी फ्रेश आणि ताका तुम्ही रेसिपी बी बरें रुची विंगड आसता हांगा म्हळ्यार लोक म्हणटा आमी बाकी तर मंगळूरा उडपी रत्नागिरी बी अशी त्या वाटेन खाताचे न्ही ताजी रुची किंवा आमगे विंगड टेस्ट हांगा मासली कोस्टलाची कुमटाची ते व्हाळा मासली की होन्नावरांतू नगली फेमस कळ्ळें आनी भटकळांत सौंदाळ फेमस अशी त्या हाजेर तशी उरताची ते बरें उरताची मासली आनी ताजे नंतर तांणी हे आयिल्ले आमगेले मार्गेट आळवा मॅडम आयिल्ले म्हगेले की जेवणाक तांगेले चलो निवेदिता आळवा आयलो आनी तूं अशी घरगुती टायप बाकी रवा फ्राय हे ते मेळटा जाल्यार तुमगेले म्हाका दिसता खुब्या वडे कालवा वडे नंतर कुर्ल्याचे आमी घरा कणी करता पळय तशी उरच्या देखून घरा खालिल्या म्हणके जाता अशी लोकांक एक्चुअली लोकांक रिक्वायरमेंट कशी उरता आतां पयलीं बेळगांवसान फोन येयलो म्हाका सलो कित्याचे आमी आमकां हे जावका कसले खुब्या वड जावका आनी कुर्ल्या सुकी जावका कुर्ल्या सुकी कशी तुगे गरम मसाला घालून करचे ना घरगुती टायप करून दिवका तुवें कुर्ल्या सुके
आनी हे जावका आमकां कुबेस वाड्या मस्टँड शूड आनी बाकी पुरा ऑर्डर दिली तांणी तितले वेळा येवन जेवण करून गेले मस्त खुशी जाली तांकां म्हणजे तांगेली रिक्वायरमेंट कशी उरता तांणी कसं आवडटा तांकां तें सांगल्यार पुरता आमी ते रेडी करतात इवन बागड्या हुगे आनी तुगे सुंगटां फोळो असले म्हळ्यार तारले दोड्डक म्हळ्यार ते हळदी पानां ज्यो आसले म्हळ्यार तांकां ते ट्रेडिशनल तांकां कसं जावं ते आमी हे करतात सानपणार खाल्लेले तांकां एक एक याद येता ते हय 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 बाकी हॉटेलांत मेळटाची ते रवा फ्राय हे फ्राय ते कॉमन कुमटान तो उठो कुमटा फेमस वाट कुमटान तो प्रत्येक कुमटा आयिल नंतर लोक फस्ट देवळा वताची देवळा दर्शन करून घेवन देवळा आयिल नंतर फस्ट मार्केटा येवन घेवन थंय फोव पिठो कशाय पिठो ते फेमस कुमटान तो तांणी तेगे हापळ वडयो पुरा मेळटा ते कडे आमगे लोकल हितलो वांयगण माड्डी त्यापळ कांदो अशी म्हळ्यार कुमटा म्हळ्यार फेमस तांकडे तांकां जेवण येवचें हॉटेलांत जेवण बिवण करून तारीख करून म्हळ्यार खंय कुमटा आनी गांठी गांठी मगे बाप्पा हॉटेलान तो गांठी करचे भयंकर फेमस आशिल्ले मस्त हय मस्त फेमस आशिल्ले ते आतां तांणी बाप्पान सर नापुडे बंद जाले ते पुरा बट आयिल्ले लोक म्हाका विचारता गांठी जावं कशिल्ले खंय मेळटा म्हणून ना ऑटो कडेन मेळटा तांकां बाजारांत तो म्हळ्यार ते भायर तांकां गेली कडेन विचारता काय खंय गेले रे कुमटा गांठेळे की कशे पिठाळे की अशें विचारताच की म्हळ्यार तशी कुमटान तो म्हळ्यार कुमटान तो कुमटांत आमी जन्म घेतले सार्थक पुण्य करू का कुमटा घेऊ कुमटा इतलं बर गांवान खंयचो ना मस्त मस्त बरें कुमटांत आणि मस्त फेमस कुमटा सांगल्यार कुमटा आतां हांव तर खंय तर चुकून भायर गेलो हुबळी गेलो ना किंवा गोंयांत गेलो कोणे म्हळ्यार म्हाका एक रिस्पेक्ट मेळत म्हाका आपयताच खांद्या रातकान उलयताच ते आमी ते जोडील ते पयशे न्ही ते लोकांले अटॅचमेंट आसना ते खंय मेळटा रिलेशन्स आपोवन घेवन गुर्त करता आनी लोक आपयता पळय नागराज आयला म्हणून म्हळ्यार ताच्यान एक फिलिंग्स बरें दिसता तुम्ही 8th क्लासात ना बापाय बरशी हॉटेला वत आशिल्ले आणि तेन्ना तुम्ही तुमकां तो इंटरेस्ट गोंयची जॉब सोडून तुम्ही जॉईन जाले ते जाले आत्ताचे जनरेशन तशी आस की तुमगेली चेडू बी तशी की तांणी मुखार शिकून दुसरे हाका गेल्या चल बिलकुल ना म्हाका हेल्प येता मदत सॅटर्डे संडे ताका तो IT तो सॉफ्टवेअर इंजिनियर तो सॅटर्डे संडे ताका रजा उरता ते म्हाका बेगीन कॅश काउंटरान तो हेल्प बील करता मागीर बायली उरता चड बायल म्हाका किचनान ती उठ्ठ पळोवन घेता म्हळ्यार वेजिटेबल्स हाडचे किराणी हाडोसुचे लेबराल पगार बिगार पुरा ती मॅनेज करता सो म्हाका अर्ध ते बर्डन कमी घेता ती पळोवन घेता पुरा बायल पळोवन घेता भितर किचन ना सटकने एक मनुष्य आयला 2:30 घंटे आल्या दुकान बंद कर टायमा आपणाक एक 30 जेवण जेवका म्हणून एक मनुष्य आयला हांव ना म्हणटा ना म्हाका गडबड मेला जायना म्हणटा बायल जोर करता कसं जाता 10 मिनट बस म्हणा करून दिव्या रेडी करून दिव्या म्हणटा म्हळ्यार धैर्य दिता तिगेल एक सपोर्ट फुल्ल आसा म्हाका सो चल आनी ह्या बिझनेस येना तो चली मेगेली ती सॉफ्टवेअर हेजे शिकते आसती निटे कॉलेजान तो फर्स्ट इयर इंजिनियरिंग शिकते आसा चेडू आनी आनी तो पणाचे आमगेले देवा देन आमकां देवान हात पाय घट्ट दिल्ले वर्ष तितले पर्यंत आमी चलोवचे म्हळ्यार पयशे खातीर म्हण न्ही एक्टिविटीज जावका न्ही मनशाक आमकां मेगेल सांजे दनपार 3:30 म्हळ्यार 3:30 क्लोज तो जाल्यार 3:30 पयले एक जाल्यार 4 लाख येवच मेगेले ना रात्री बी तशी 10 घंटे म्हळ्यार 10 घंटे क्लोज आनी आनीक 2 कार फॅमिली आयले म्हळ्यार मेगेले जायना आमी करना म्हणटा दिनाचे आनी आमी जोडचे आमी करचे कसो खातीर आमगेले हेल्थ आमी पळोवंक घेवप आमी हेल्थ समना वेगळे करनासतना आमी तांगेले सर्व करचे कशें जाता सो आमी त्याक मात्र फोन घेनाचे आमी 10 मिनट आसतना 5 मिनट कोणें फोन केलो फोन घेनाचे आमी रिसीव करनाचे फोन तो आता हांगा 7 येता 5 मिनट येता म्हणटा कडेन हांव तागे अर्ध तास राग कापडटा कडेन हांव तागेले उठ्ठू जायना पूण हांव जेवणावचे रात्री 12 घंटे रे आणि बाकी स्टाफा बी त्रास तांकां गेले पुढे हांव कशी सुदार घेता स्टाफ आमकां तांणी ह्याव काय न्ही मेळना लेबर प्रॉब्लेम मस्त आसा हॉटेलांत सो चले मेगेले तुमगेले हॉटेलाचे कोणी आता व्हिडिओ शूटिंग करचे मस्त येऊन ते मासली फोटो काढचे असे कोणी येऊन गेले मस्त काय ते इस्लोर सर म्हणून एकलायला त्यानंतर गोंयच्यान चोपडा म्हणून एकलायली त्यानंतर अशी मसलो कायल्याची येवन घेवन आमगे किचन ओपन थोडशे हॉटेलांत तूं नो एडमिशन म्हणून उरता ते कसं करता की म्हाका वतना एडमिशन मागीर किचन ओपन करून सोडलें कोणय येत मागीर किचनांत तितले हांव दवरलें क्लीन दवरलें आनी तांगेल्या जाका जाल्यार कर दिताचे आमी ओपन किचन ते मेन क्लीन उरका नाजाल्यार हांव सोडनाशिल्लें भितर किचन ओपन दवरचें क्लीन नाजाल्यार ओपन मागीर तशें न्हू डायरेक्ट व्हिडिओ काडून वताचे न्ही मागीर किचनांत येवन व्हिडिओ काडून वताचे तशी केन्ना आतां कोणें येता म्हूण सांगिल्लें आसल्यार हांव पयलें समकून दवरचें आतां हे अनएक्सपेक्टेड येताचे अनएक्सपेक्टेड आयले ताका हांव भितर एंटर दिता पळय म्हणटा कसो जावका तेका व्हिडिओ काडून वचचें म्हणटा
अशी म्हगेले ते दवरले आता एक तुम्ही एक सान धन सूर केले म्हळे तुम्ही 21,000 बापान दिले वय आणि ते सान अमाऊंट धन सूर कन आज इतले बरे रितीन तुमगेल चलता असा अशी मुखार वाडो तर आत्ताचे नवीन आमगेले जे पिळगीक जनरेशनाक तुम्ही कसले एक संदेश दिवच्याक पळयतावे संदेश म्हळ्यार कसले ना नवे तांणी पुरा बुट्टू जॉबा वचूंक लागल्याची गांवांत कोण नाचता तांणी गांवांत उरका बिझनेस करका अशें बरोबर बरी तांणी उर फाल्यां जर हुट्टू लोक यंगस्टर्स पुरा गांव सोडून गेले फाल्यां गांवांत उरतले कोण आमचे लोक एजड उरचे कडेन आमी उरचे तांणी येवका तांणी बिझनेस करका वाडोवका मस्त गांवांत मस्त वाट आसाची हांगा ह्या करच्याक उरच्याक ताज्या आयटीच्या की चड कमोवचे तसले बिझनेस आसा तांणी ते तसले आनी तूं बोर्ड घालका म्हणून घेवन म्हगेली इच्छा आनी कसं ना बरोबर आज वर हांव तुमगेले हॉटेल उत्सवा बद्दल आयकले खंय वाजले ते बुट्टू बरे पॉझिटिव्हच रुची आसा रेट कमी आसा घरचे मणके आसा उठू जाले एक तुमगेले हाची प्रॉब्लेम थंय पार्किंग ना तर आता आम्ही हांगा अशी इतलं उठं आयकना पण एक विश की तुमगेले आनी इतलं बरे रितीन होड रितीन जावो पार्किंगची व्यवस्था जावो आणि कोणाक ते सुलभ जावो ही एक इच्छा आता हांगा तुमगेले थोडे फोटोज आसाची ते फोटोज आम्ही हांगा दाखयताची ते तुम्ही खंयचे संदर्भ म्हणून सांगा प्रदीप पण तांकां टीव्ही मोहनदास पळयलो मिसेस तांगे फॅमिली तांकां पुरो आपोवंक येयलो मोहनदास दिपावयनी हांगे आयस्क्रीमाचे एमडी तांणी मेळ्ळे प्रदीप आनी विनायक पै म्हणून विनायक पै म्हणून टाटा प्रोजेक्टाचे एमडी तांणी आमगे नवीन संसद भवन तयार करकले तांणी लीडर आशिल्ले तांणी आयिल्ले म्हगेले जेवणाक तांगे बरोबर आपण एक फोटो काडून घेतलो ही आळवा मॅडम ही बी आयले इलेक्शना टायमार ती हांगा आशिल्ली न्ही ती 1-2-3 जेवणां म्हगेले आयिल्ले हांगा ती बी बरें ब्लेस करून गेले बरें जेवण दिलें आनी डेली पार्सल व्हरतशिल्ली जयंत कायकणी सर आनी सुमार पण तयारी म्हगेले हॉटलांत मस्त वेल विशर म्हगेले मस्त पण तयारी अगदी बेस्ट इथे उरतात न्ही जाल्यार पुरसद उरना तांकां बट तांगेर प्रोग्राम्स सेट करून येताचे न्ही तांकां पुरसद मेळ्ळे उरना माळीट आळवा मॅडम चलो निवेदिता आळवा आनी येयले अशे आता तुमगेले हे आयकून खुशी जाली अशी आमगेले कुमटे गांवाचे नाव वाडो बाकी भायले लोक येवन बरे करून जेवण जावन तृप्त जावन वचो ही सदिच्छा सांगा एप्रिल मेन तो पुरा बुकिंग जावन गेले आताची कस कसं जावका पडतले मासली आमगे वचसाची म्हणून ते आता एप्रिल मे ते लग्न सीजन उरतना ताने येताचे सकाळी लग्ना जेवचे रात्री तुमगेला आणि थोडसे लोक वेज जेवताले बी उरताचे तांकां बरी वांयगण लोकल वांयगणां फोडी फ्लावराचे कसले करून दिवचे अशी कसं गांवठी कसल्याचे करून दिवचे ते बी उठ्ठू आमी हे करता तांकां सॅटिस्फायड करता म्हळ्यार एक उद्देश उरता आमगेलो तांगेले बरे उलोवंक तांकां घरगुत घरा टायपाचे म्हळ्यार आई लोकांक उलोवंक घेवन चंदकर उलोवंक घेवन जेवण घेवन कसं वर मनशाले ताका ताची व्हॅल्यू उरता ताका बरोबर एक उरल्या खंय आनी फाल्यां आमी बी खंय भायर गेले आमकां बी एक रिस्पेक्ट कोणी बरे करून उलयल्यार खुशी जाता बरोबर पैसे दिवन जेवण खंय मेळटा तांणी ते खुशीन ते आश्रमांत घालून बसता पळय वयर करून तशी बसून घेवन जेवण कर खुशी जाता म्हाका जाल्यार इतलेची म्हाका कोणाची वाटलें तूं रायस बीस सोडचा ना मस्त वेळ येता म्हाका कोणाची सोडचा ना म्हळ्यार म्हाका कोणे सोडले म्हळ्यार म्हाका टेन्शन येता म्हाका ताण कसले ताका सांगता हांव आपयता ते कसले सोडले ताणें कसले सोडले आराम ना म्हणटा ह्या खावन चड जाले म्हळ्यार प्रश्न ना जाल्यार मेगेलाच्यान कसं मिस्टेक जालें की कसं जालें जावचें ना तशी तेन म्हणून गेले बरें करून चलले देखून म्हाका देवान बरें करून चलयले कामाक्षी केन्ना विसरना आमगेले कामाक्षी देवळांत तूं आमच्या कुमटा गांव इतलें वृद्धी जावका जाल्यार देवळांत आमगेले कितली कारण जाता देवाकार कितली जाता ती विष्णू याग चलती आसा मठांत तूं म्हळें देवळांत तूं हे तुगेले कसं म्हणटा ताका विष्णू सहस्रनाम म्हळें हे म्हळें कसले भजन कितली जाती उरता ताच्यान देव आमकां ते गांवा वृद्धी जाता जेन्ना देवाला आशीर्वाद मेळटा त्या जावका म्हणटले आमी गांव सुदारका जन समृद्धी जावका जनांका अशी त्या टायप मेंटॅलिटी आमगेले आमी बी सुदारका लोकांनी बी सुदारका आतां कशी आमकां लोक कोऑपरेट करता तशी आतां आमी तांकां बरें ट्रीट केलें देखून आमकां लोक कोऑपरेट कुमटा लोकांक मात्र हांव केन्ना आभार सदां आभारी जावन उरता कुमटा लोकां निमतीची हांव इतलें मुखार येवन पावला हें मात्र अप्पट सत्य तुमगेले सर्वे जना सुखीनो भवंतु म्हणटा पळय तशे विचार
ते आयकून आज आमकां खुशी जाली आणि अशीच मुखार उत्तरोत्तर तुमगेले बरें जावो ही सदिच्छा व्यक्त करनो तुमकां धन्यवाद धन्यवाद. आणि आमगेले सर्व वीक्षकांक बी हे पळयल्या बद्दल धन्यवाद. तुम्ही म्हाका हांगा हे इतलो व्हड वेदिकेन तुम्ही आपोवन इन्वायट करून घेवन म्हाका हे केल्ले का मस्त तुमकां अभिनंदन सल्ले करपाक. विश्व कोंकणी विश्व एक कोंकणी केंद्र तांच्या व्यवस्था दवरल्या आमगेले 4 लोकांक गुर्त करून दिवची त्यांनी एक ते होय, करचे देखून होय, होय. आज नाही, आजी गेली त्या हांव गायलो होय. तुका ते प्रत्येक धन्यवाद दिवचे. आमकां विश्व कोंकणीन ते करून दवरल्या इतलो बेस्ट स्टुडिओ होय. हे उट्टो व्यवस्था करून दवरल्या देखून ते करचे शक्य झाले म्हणून धन्यवाद. धन्यवाद.